तो आमचो जिल्हा पंचायत विषयी तेणें जो ठराव मांडलो तो की आमच्या जिल्हा पंचायतीन स्टाफ किंवा इंजिनियर शॉर्टेज आसा त्या खातीर आनी ताणें दुसरो आनीक ठराव मांडलो की जिल्हा भवन जाय म्हणून आनी ते खातीर हांव आमचो MLA उल्हास सुयेकर ताचे सगळ्या जिल्हा पंचायतीच्या वतीन हांव तांचें अभिनंदन करता, कॉंग्रेच्युलेशन दिता जो आमचो तेणें ठराव मारलो सगळे असेंब्ली पळयल्या आमी फाटली असेंब्ली पळयल्या तो जिल्हा पंचायतीक खंय ना खंय एक प्रश्न तो आमचो असेंब्लीन मांडटालो आनी तेजी दखल तो मुख्यमंत्री किंवा कन्सर्न कोण मिनिस्टर आसता किंवा सभापती तो मानून घेतालो त्या खातीर ते परत एक फावटी उल्हास सुयेकर MLA तेजें हांव अभिनंदन करता। तशेंच जेन्ना उल्हास सुयेकरान तो ठराव मांडलो आनी जिल्हा भवन जाय म्हटलें त्या टायमार तेका मिनिस्टरान सांगलें, पंचायत मिनिस्टर किंवा CMान सांगलें की जागो आयडेंटिफाय करा म्हणून। तेन्ना जागो आयडेंटिफाय करून तेन्ना थंय कोणेच मेंबर आसले तेणें हें करूं ना बट दवर्ले कॉन्स्टिट्युन्सी जिल्हा पंचायत किंवा नावेली मतदारसंघ हो म्हाजो मतदारसंघ आसा त्या मतदारसंघात आपले एज्युकेशन डिपार्टमेंट स्कूल हबाक लागून 1,21,000 जमीन एक्वायर केलेली आसा। त्या खातीर हांव तुमच्या मार्फत मागता, म्हाजो एक डिमांड आसा की हे 1,21,000 ही जमीन एक्वायर केलेली आहा त्या जिल्हा भवना लागून 5,000 स्क्वेअर मिटर आमी एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन किंवा कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन आमी मागचे। तशेंच जिल्हा भवन प्लस एक कम्युनिटी हॉल जालो फाल्यां जाल्यार एक आमकां जिल्हा पंचायतीचो फाल्यां इन्कम जावपाक शकता, इन्कम सोर्सीस येवपाक शकता किंवा बाकीची जे एक्टिविटीजूय करपाक शकता। त्या खातीर म्हाजो एक डिमांड आसा तुमच्या सरकारच्या मार्फत अध्यक्षा कडेन किंवा CO कडेन हे तुमी एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक हो ठराव पयलीं ऑलरेडी मांडिल्लो आमी ऑलरेडी लेटर सुद्दां आमी एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक धाडला, हांवें पर्सनली फॉलो अप केलें ते कांय रिप्लाय करना। तेंगे फक्त ते सांगता आमकां तुमचे दवलेच्या लोकांक सगळी जागा एनक्रोचमेंट केल्ले आसा ते डेमोलिशन करपाक जाय अशें तशें रिजन सांगता आमकां, पूण आमी ऑलरेडी फॉलो अप केला। दॅट लेटर इज ऑलरेडी पेंडींग विथ एज्युकेशन डिपार्टमेंट। फॉलो अप लास्ट 1 year नो ये या लास्ट बिफोर लास्ट मीटिंग तुम्ही जागो पळयलो पळय एज्युकेशन डिपार्टमेंट वाले से तुम्ही जागो पळयलो तो कोमुदा 14/1 ते पयलीं आमी कोमुदा तो दवली सर्वे नंबर एज्युकेशन नाकू धाडला लेटर दोनी त्याचा सर्वे नंबर कितलो हो 16/1 ऑलरेडी आता म्हणजे कॉरेस्पॉन्डन्स जाल्यार दाखयता फॉलो परत एक 40 कित्याक आता त्यांच्याकडे क्लियर इंडिकेशन मेळना आमकां की जागो आयडेंटिफाय कर सो ते आमी करूया फाटल्यान म्हणजे रिमाइंडर धाडूया। कन्सर्न MLA उल्हास सुयेकरान जेन्ना प्रश्न विधानसभेत मारलो तेन्ना मुख्यमंत्री आनी पंचायत मिनिस्टरान सांगलें आयडेंटिफाय करात। आमी तो बेस घेवन आयज हांव तेजेर उलयलां की आयज आमी हो ठराव मारून तेका धाडया एज्युकेशन फाटीं तुमी कितें केलें फाटीं कितें केलां पयलीं तो तेका एडजस्टमेंट करात आनी नवो प्रपोजल धाडा न्ही। आजचे रिझोल्यूशन घेऊया, पहिलीचे सगळे कॉरेस्पॉन्डन्स घेऊया आणि CM आणि ऑनरेबल पंचायत मिनिस्टर अपॉइंटमेंट घेऊया। कोणाक कशें फावो तशें आमी केपें कितें जाता केपें म्हापशां केपें आसा, व्हिडिओ केपें आसा, सेक्युरिटी केपें आसा, वॉटर सप्लाय सगळं केपें आसा केपें जावचो तितून म्हाजी मागणी आसा आनी हो ठराव काडचो मागेलो समर्थन करता पण कुडचड्याने जावपा जाय हे आमचे कुडचडेचे सगळे लोकांचे मागणी आसा डेवडेकडे केपें आसा सुद्दां जावन तितली ट्रॅफिक कंजेशन जाता जागा आसा कुडचडे म्हाका दिसता कितलेशेच फास्ट डेव्हलप जाल्ले आसा। आम्ही तिन्ही रिझोल्यूशन घेऊया आणि धाडूया। गव्हर्नमेंट विल टेक द डिसिजन। व्हिडिओ गेम आसा, ऑडिओ गेम आसा, यस एक मिनिट आता तीन मॅडम तो सगळो आसा तिसरो जिल्लो तो आमचे धारबांदोडा जावचो तो आता
इलेक्शन हाऊस जावपाचें आसा तेन्ना सगळ्यांक बरो पडटलो धारगण जावचो असो म्हाका तरी दिसता. सुद्धा तुझे खंय करताना सगळ्यांक स्पेशल जेवपाची बिवपाची तुका व्यवस्था करची पडटली. दिसता केपें जावचो कुडचड्यार तेम दिसता कुडचड्यार जावचो पूण आमी जेन्ना गव्हर्मेंट थरयतलो थंयच जातलो आमी कित्याक एकमेका कडेन हें करया ना पण रिझोल्युशन ऐक तांकां दिसता रेझोल्युशन मांडपाचें मांडात अकॉर्डिंगली गव्हर्मेंटा कडेन आमी फॉरवर्ड करूया. See, ultimately decision will be of government only. Decision governmentच घेतले पण तुमच्या मनात कितें आसा ते आमी गव्हर्मेंटा कडेन मांडूया. थर्ड जिल्हा ऑफिस जिल्हा पंचायतीची मीटिंग बऱ्या पद्धतीन झालेली आसा. सगळ्या मेंबरांनी त्यांचे पॉइंट्स मांडले तसेच खूपशे रिझोल्युशन्स आमी घेतलेले आसात गव्हर्मेंटाचे अभिनंदन करपाक. पहिल्या सुवातेर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह फंड जो आमचो पेंडींग आशिल्लो आतापर्यंतचे फंड आयला तेतून ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह फंड एक पेंडींग आशिल्लो आनी तशेंच आमचे अंडर 15 फायनान्साचो एक इन्स्टॉलमेंट बाकी आसा. तेतूंतले काल ऑफिसान बसून आमी सगळे हांवें स्वता फॉलोअप केला आणि आयज सकाळी तो ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह फंड 4.5 करोडाचो फंड आयज अलॉट जालेलो आसा आमकां. एक खुशीची गजाल आनी एक बरी बिगिनींग म्हटल्यार हरकत ना. बऱ्यातलो बरो आयजची मिटींग जालेली आसा आनी तेतून जायते आमी इश्यूज घेतलेले. तेतून प्रिया आमचे आसा हेचे ताणें एक इशू मांडलेलो ते म्हटल्यार आमचे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह फंड आतां आयलेलोच आसात. सो ऑफिसान जे कितें कमतरता आसतात जेणे करून बिलां जायनात कितें कॉन्ट्रॅक्टाची बिलां पेंडींग उरता कॉम्प्युटर सारके आसनात त्याच भशेन जेन्ना जिल्हा पंचायत मेंबर येतात तेन्ना जेई वांगडा डिस्कस करपाक ताका प्लेस नासता. सो ते जागो सारकी करपाची रिनोवेट करपाची हे ताणें प्रपोजल मांडला ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह फंडांतल्यान. त्याच पद्दतीन वॉश बेसीन सुद्धा आमचे सारखे ना म्हटल्यार एक ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कितें एक फंड यूज करून एक रिनोवेशन करपाचें म्हणून ताणें मांडलेलें आसा. दुसरें म्हटल्यार जिल्हा पंचायती अंडर रिझोल्युशन घेतलेले आसात ते बाकीचे जे म्युन्सिपाल्टी अंडर जे टेम्पररी स्टेटस दिलेले आसा डेली वेजीस जे वर्कर जे आसा तांकां त्याच पद्दतीन कित्याक तांकां 10 वर्सां माहीत जालेली आसात आनी स्टील तांकां कांयच स्टेटस ना म्हणून आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यांनी तांकां टेम्पररी स्टेटस दिलेले आसा त्यांचे काम कन्सिडर करून. त्याच पद्दतीन आमच्या जिल्हा पंचायतीमध्ये जे 7 वर्सां 10 वर्सां अशी त्यांची कामां जालेली आसात कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेरच आसात पण ते परमनंट ना पूण तांकां खूब वर्सां जालेली आसात. सो त्यांची एक मागणी आसा की तांकांय एक टेम्पररी स्टेटस आमच्या गव्हर्मेंटा कडल्यान तांकां मेळचो म्हणून. सो तो एक रिझोल्युशन आमी घेतलेलें आसा आयज आनी तें आमी रिझोल्युशन घेवन वयर आमी गव्हर्मेंटा कडेन पावयतले. तशेंच जिल्हा पंचायतीन रिझोल्युशन घेतलेलें तें म्हळ्यार 3rd डिस्ट्रिक्ट जो सध्या गाजत असलेलो इश्यू आसा आमच्या अख्ख्या गोंयांत की 3rd डिस्ट्रिक्ट जाय कित्याक लोक वाडलेले आसा पॉप्युलेशन वाडलेलें आसा प्लस जे रिमोट एरियाज आसात त्या एरियांतल्यान लोकांक ट्रान्सपोर्टेशनाचो प्रॉब्लेम जाता बाकीचे खुबशे अशे रिजन्स आसा ग्राउंड्स आसात जेणे करून एक 3rd जिल्लो जावपाची एक गरज ही काळाची गरज जावन आसा. सो तेच पद्दतीन आमच्या त्या एरियांतले जे आमचे जिल्हा पंचायतीचे आमचे मेंबर्स आसात वा आमचो सुरेश केपेकर आसात आमचो सिद्धार्थ देसाई आमचो उपाध्यक्ष तशेंच आमचो बाब खुशाली आसात आमची संजना वेळीप आसात सगळ्यांनी त्यांचे इश्यू मांडलेले आसात. त्यांचे म्हणणे आसा की 3rd जिल्लो जो आसा तो सांगे नाजाल्यार कुडचडे नाजाल्यार केपे ह्या एरियान जावचो म्हणून. सो ते रिझोल्युशन आमी त्या पद्दतीन गव्हर्मेंटा कडेन पावयताले. त्याच पद्दतीन ST मेन जो इश्यू सध्या चल्लेलो आसा अख्ख्या आमच्या भारत देशात तो ST रिझोल्युशन हाडल्या बद्दल बिल जे पास केलेले आसात जावं ते राज्यसभेन जावं ते आमचे लोकसभेन त्याबद्दल आमचे जिल्हा पंचायतींनी त्यांचे आभार मानलेले आसात आणि तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन अभिनंदन केलेले आसात की जेणे करून ST लोकांक खंय तरी न्याय मेळ्ळो अशें एक फिलींग त्यांचे जे झालेले आसात ते आयज ZP तर्फे ते फिलींग भायर सरलेले आसा आणि त्यांचे ते रिझोल्युशन घेवन आमी कन्सर्न आमचे गव्हर्मेंटाक धाडटले. त्याच पद्दतीन जशें हांवें म्हटलेलें जेन्ना म्हाजी अपॉयंटमेंट जाली एज अ प्रेसिडेंट की जिल्हा भवन हो एक मेन इश्यू आसा गेले 5 वर्सां आणि आमी लास्ट असेंब्लीन पळयल्लें की आमकां सांगलेलें की एक खंय तरी जागो आयडेंटिफाय करा आणि आमी तुमकां दिता म्हणून. त्या पद्दतीन आमी जागो आयडेंटिफाय केलेली आसा आतां आणि आतां म्हटलें की फाटीं रिझोल्युशन घेतलेलें सो ते कशें खंय हाडलेलें आसा. सो पयलींचे सगळे कॉरस्पॉन्डन्स प्लस आत्तां आयडेंटिफाय केलेली जागो
जी दवर्ली हांगा आसात एज्युकेशन डिपार्टमेंटा अंडर, सो तेतूंतले आमी एक 5,000 स्क्वेअर मिटर आमी मागतले, जेणे करून आमचे जिल्हा भवन जातले. सेकंडय आमी ऑप्शन दवरलेले आसा, आमचे बाब डॉमिनिक गांवकर तेंच्यांनी एक आमकां जागो आयज दिलेली आसात. सो फर्स्ट सेकंड अशे दोन ऑप्शन आमकां आयज मेळ्ळे आसात, जेणे करून आमी जिल्हा भवन हाडपाचो पुराय आमी प्रयत्न करतले ह्या जे कितें आमचो टर्म उरलेलो आसा त्या टर्मा भितर. फुडले आसात ते आतां जो इशू गव्हर्नमेंटा अंडर वॅक्सिनेशन ऑफ डॉग्स आनी ते, सो तोय इशू आमचो बाब नावेलीचो बाब आमचो हेणें परेशान काडलेलो, सो तेय आमी रिझोल्युशन घेतलेले आसात. मागीर फुडलो इशू जो आमच्या दीपक बाबान काडलो तो म्हटल्यार फॉगिंगाचो, म्हळ्यार फॉगिंग बीन जाता पण पंचायती अंडर जाता, फॉगिंग जावं ग्रास कटींग जावं, पण झेडपी अंडर आमकां सेपरेट अशे फंड आसनात. पूण जे आसा ते एज अ जिल्हा पंचायत मेंबर आमी ते आतां घेतला रेजोल्युशन, पण एज अ जिल्हा पंचायत मेंबर दे कॅन ऑलवेज फॉलो विथ द कन्सर्न पंचायत, कित्याक पंचायती तेंच्या अंडर येता. त्याच पद्दतीन आमी केन्ना केन्ना तांकां घेवपाक फॉगिंग मशीन बीन अशें केन्ना दिता, जेणे करून ते तेंच्या एरियान तेचो वापर करूं शकता. तिसरे गजाल तेंच्यांनी सांगला की बजेट जे आमचे ऑनरेबल सीएमान असेंब्लीन पास केलेले हाडलेले आसात ते बजेट खरोखर एक तोखणाय करपासारखे बजेट आसात आणि गरीबातल्या गरीब मनशाक त्याचो फायदो झालेलो आसा. तेका लागून तांकां एक अभिनंदनाचो ठराव आमी सगळ्या जिल्हा पंचायती मार्फत आमच्या ऑनरेबल सीएमा कडेन पावोवपाचो हो ठराव आयज आमी घेतलेलो आसा. तशेंच अंडर 15 फायनान्सा अंडर एक जो इन्स्टॉलमेंट उरलेलो आहा तो बेगिनातल्या बेगीन आमी हाडपाचो हे आमच्या दीपक बाबान मानला आणि ते आमी मानून घेतला आणि जाता तितले आमी प्रयत्न करतले होय फंड आमी हाडपाचो म्हणून. फुडले आसात ते स्ट्रीट लाईट बारीक बारीक इशू जे हाडलेले तेय आमी स्ट्रीमलायनीन घालतले. आणि लास्ट पॉयंट जो आमचो असलेलो तो म्हटल्यार आमचे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह वर्क जे हांव सदांच पयलींसून जेन्ना हांव अध्यक्षान आसलेले एज अ मेंबर उलयताले तेन्नाय म्हाज्या फुडें तोच क्वेश्चन आसलो की ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह वर्क खंय तरी आमचें चुकता म्हणून. सो ते ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह वर्क काम सगळें करता बट खंय तरी कॉर्डिनेशन खंय तरी एकमेका कडेन कॉन्टॅक्ट करपाक कम्युनिकेशन करपाक खंय तरी आमी कमी पडटा. सो ते स्ट्रीमलायन करपाचो हेच्या फुडें आमचो प्रयत्न आसतलो. अशा रितीन ही आयची मिटींग ही खूब खेळीमेळीन आनी बऱ्या तरेन जालेली आसात, एकमेकाचे विशय समजून घेतलेले आसात आणि साऊथ गोवा जिल्हा पंचायतीन आतापर्यंत खूब बरें काम केलेले आसात. उरलेल्या काळानय साऊथ गोवा जिल्हा पंचायत खूब बरें काम करतले अशें हांव आशा करता.